जेन्ना नवो बायपास नाशिल्लो तेन्ना नुव्या पोरण्या राष्ट्रीय महामार्ग 66 सगळे ट्रॅफिक वताले. मात आतां चडशे ट्रॅफिक नव्या बायपासार वळ्ळा. 2018 सालांत आदल्या राष्ट्रीय महामार्ग 66 त्या वेळार अपघात घडटा म्हूण ब्लॅक स्पॉट आयडेंटिफाय केल्ले. मात आतां थंय ट्रॅफिकूच ना आनी अपघातूय घडना. मागीर आतां तो रस्तो कित्याक वाडोवपाक जाय? लोकांक जेन्ना नाका तेन्ना थळावो आमदार हो रस्तो वाडोवपाक कित्याक सोदता काय म्हण दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातोन प्रश्न केला. डेस्कवा खातीर दाबोळच्यान प्रसाद नायक. सी इट इज एन ओपन एंड शट केस. जेन्ना वो न्यू बायपास नाशिल्लो ऑल द ट्रॅफिक ती नुवे बायपास म्हणजे नुवे ओल्ड नॅशनल हायवे 66 दॅट मिन्स फादर आग्नेल कॉलेज आसा PCC म्हणजे कार्मल कॉन्वेंट थंयसान ट्रॅफिक वेताली. जेन्ना 2020-21 slowly traffic started shifting. Now I think so somewhere in November 23rd 2024 the traffic has shifted totally into new bypass. Okay, and ह्या सायडीक ट्रॅफिकूच ना. सो थंय ब्लॅक स्पॉट आयडेंटिफाय केल्ले 2018-19 कित्याक थंय एक्सिडेंट जाताले म्हण. आतां एक्सिडेंट बंद जाले कित्याक ट्रॅफिक ना. ट्रॅफिक तर शिफ्ट जाली जाल्यार तुमी रोड कित्याक एक्सपांड करता? सेकंडली आमी आयकलां की झाडां कापपाक सोदता म्हूण. इट इज अ कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ ऑलमोस्ट 36-40 crores. हे कोणें खाल्या? हे पयशे कोणें घेतल्या? अँड वाय इज अलेक्स शिक्वेरा सो इंट्रस्टेड इन एक्सपेंडींग द रोड जेन्ना लोकांक नाका? हे एक्सपांड करून लोकांक त्रास जाता. सो इतलीं वर्सां तुमी जेन्ना ट्रॅफिक आशिल्ली तुमी रस्तो एक्सपांड करूंक ना. आतां ट्रॅफिक शिफ्ट जाली न्यू बायपासार. आतां तुमी तो ओल्ड रस्तो एक्सपांड करता. ते पयशे खावपाक कोणाचे पयशे? या लोकांचे पयशे. सो वी वील एक्सपोज अलेक्स शिकेर अँड वी वील एक्सपोज द PWD इंजिनियर जो एक्झिक्युटीव इंजिनियर कोण नवो आयला प्रितेश नाईक म्हूण. ही हॅज एप्लायड फॉर कटिंग ऑफ ट्रीज. वी आर वॉर्निंग द ऑफिसर्स. तुमकां तर दिसता मिनिस्टर आनी MLA तुमकां सेव्ह करतले जाल्यार मिस्टेकन आमी तुमच्या सगळ्या फाटल्यान येतले. जितले तुमी लोकांक त्रास करता आनी घरां मोडूंक सोदता वी वील गेट आफ्टर यू. इट्स अ वॉर्निंग ऑर एन एडवायस. टेक इट ऑर लीव इट. वी वील गो आफ्टर यू.